नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांती हेडलायन्स. दक्षिण गोंयांत दुसऱ्या दिसा पावसाचो धुडगूस. रेड अलर्ट चालूच. कांय कडेन बुट्टी. घरादारांनी घसले उदक. 24 वरांत 7 इंच पावस. जुनाचो उणाव भरून पावला सरासरी मायज. दुसऱ्या दिसा रेड अलर्टात. उत्तरेतूय पावसाची धुमशणां. म्हापशां पेडण्यां रस्ते शेतां उदकांत. झाडां पालसणां कोसळिल्ल्यान रस्ते ब्लॉक. घोग्यांनी पावस. उणाव भरून काडपाचे काठार. रेव्होल्युशनरी गोवन्स बीजेपीची बी टीम. काँग्रेसीचो उघड आरोप. मनोज अंपायर कसो रावंक शकना. लोकसभेचे नजरेन काँग्रेसीच्या बसकेत विरोधी आघाडी करपाची स्ट्रॅटेजी. राज्यसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी. वेंचणूक 24 जुलयाक. 13 जुलयाक अर्ज भरूंक सुरू. 17 जुलय निमाणो दीस. गोंया बरोबर गुजरात, बंगालातूय 24 जुलयाक वेंचणूक. गोंय विधानसभेचे आजी माजी आमदार फामिलींची 6 वर्सांत 15 कोटींची वैजकी बिलां. घरगाडयांक सवाय भितर रीण. ह्यो सवलती घेनाशिल्ले आमदारूय आसात. खासा रिपोर्ट. केंद्राच्या फंडान 100 कोटींचे युनिट मॉल. ओशनेरियम. सागरमाला फंडांतल्यान साधन सुविधांचो प्लान. डिजिटल नॉमॅड व्हिसा. होम स्टेचेर गोवा टुरिझमांत फोकस. वेर्णा पुलीस स्टेशनात 14 वर्सांच्या चलयेचेर बलात्काराची केस. सांकवाळे जुवारी नगरांतल्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचाराचे केशीत जुवारी नगरच्यान दुबाविताक अटक. आनी पीएफ निधी विशीं सगळें वेवस्थीत. ईएसआय हॉस्पिटलूय रोखडेच. मिनिमम वेजिसाचो प्रस्न विधानसभा अधिवेशना आदी तडीक. श्रम मंत्री बाबूश उलयलो. पीएफा विशीं बसका. खबरो विस्तारात. गोंयांत रेड अलर्टाचो दुसरो दीस. दक्षिणेत दुसऱ्या दिसाय धुडगूस. कितल्याशाच वाठारांनी बुट्टी. घरादारांनी उदक. शेतां रस्ते उदकांत. झाडां पालसणां कोसळत आसात. 24 वरांत काणकोणां 7 इंच पावस. सांग्यार 6.5 इंच. मडगांवां 6 इंच. धरणाची पातळी वयर सरता. रसातळाक गेल्ली साळावली. पंचवाडी, चापोली, गावणे धरणां अर्ध्यार. जुनाची तूट भरून पावस सरासरी पार. सिजनाचो पावस 50 तेंकलो. दक्षिण गोंयांत गेल्या 24 वरांत उटंगार. पावसा खातीर खूब जाणांचें लुकसाण. फातर्फ्या फ्लोरिना डिसोजा ह्या बायलेची कूड व्हांवून आयली. उदकान बॉडी दिसताच थळाव्यांनी पुलिसांक कळयलें. त्या उपरांत फायर ब्रिगेडीन ही बॉडी काडून पोस्टमॉर्टमाक जिल्हा हॉस्पिटलांत धाडली. नुवे एका घराचेर झाड कोसळ्ळें. घरात आशिल्ल्या बायलेक किरकोळ मार लागला. ते निल्ले तेजे नळे पडले आनी आस हाडला. तकली मार लागला. बोट कातरला आनी कांय जालें ना. आयज सकाळीं सुमार 5 वरांचेर आमकां दिश्टी पडटा हांगासर एक ओवलीचें झाड उमटोन मिंगेल बाप्तिस्ता हाच्या घराचेर पडलें. नातालवाडो पात्यापूर नुवे. ताचें घर कंप्लिटली डॅमेज जालां. साऊथ वेस्टर्न बायपासाचें काम अर्दवट आशिल्ल्यान उदक शेतांनी तुंबलें. फातोड्डा, नुवे, बेणावली उदक आतां चडटा. जरी जर आयज चड पावस पडलो जाल्यार हे आख्खे रस्ते उदकान बुडोवंक शकतात. स्टुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन सावी डॅश. केपें तालुक्यांत शेल्डे तळें फूल. ओव्हरफ्लो जावन उदक खंय शेतांत. आमी ज्या जाग्यार आसा ती शेल्डेलेक सद्या जोरान पावस चडलेलो आसा. हांगा वारो येता आनी जे प्रमाणे जे कंटिन्यूअस 8 दीस पावस चालू आसा थंय पळोवंक शकता की जे शेल्डे लेक आसा तशें तेजे ऑपोजीट जी फिल्ड आसा ती उदकान भरलेली आसा. वाडी तळावली एक जुनो साकोव कोसळ्ळो. तातूंत उदकाची पायपलायनूय व्हांवली. पायपलायन जोडपाचें काम चल्लां. 8-8:30 दरम्यान हे साको मोडला आनी पायपलायन तुटलेली आसा.
आनी लोकांक उदकाचोय प्रॉब्लेम आसा. उदकूय लोकांक ना. आगापूर आडपय सगळ्याक हो कनेक्टिंग रोड आसा आनी दुसरी गजाल म्हणजे उदकाची लायन सगळ्यांक पावपाक जाय. आनी तिसरी गजाल मेन म्हणजे कितें आसा की हांगा आमी आतां PWD कळयला पूण अजून पर्यंत PWD कोण आयिल्ले ना. आतां हे प्रायवेट पळय हांगा तुम्ही फाटल्यान पळयता प्रायवेट आमी JCB मागोवन आमी हांगा काम सुरू करता. त्या पावसाक लागून वाडी तावली हांगासर जो हो ओल्ड जो साको आशिल्लो हेजी जी भिंत आहा ती सकाळी कोसळ्ळी आनी जी पायपलायन आहा उदकाची पायपलायन ती ह्या साकवाक तेकोन आशिल्ली आनी हें जें उदक आहा तें सगळें आडपय आगापूर वाडी ताळवली दुर्बाट हांकां सगळ्यांक सप्लाय जाली. पायपलायन डॅमेज जाल्ली आसा. फार्मागुडी किल्ल्या लागीं लायटीच्या खांब्यार झाड पडले. रस्तो ब्लॉक, लोकांक त्रास. श्रीस्थळ पंचायत क्षेत्रांत एका गाडयेर काजीचे झाड पडले. श्रीस्थळ पंचायतीच्या मोखड ह्या वाठारांत आज एक मोठो काजूचो रूख मोडून पडलो आनी हो पडलो तेन्ना एक गाडयेचेर पडलो. झॅन गाडयेचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा. सांकवाळ पालसाण कोसळ्ळ्यान रस्तो ब्लॉक. उपासनगर आसा आनी हांगा आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा एक मेजर लँडस्लायड. हांगा ते पावसांनी जायते 2-4 दीस जाले कंटिन्युअस पावस आसा आनी खंय तरी आयज दोंगर कोसळून हे मोठे मोठे खडप हे रस्त्यार आयिल्ले आसा. देवादयेन कोणाक काय हे इन्सिडंटान कोणाक मार लागूं ना. पंच जो मेंबर्स आसा तांच्यांनी सांगलां की हांगा एक खंय तरी रिटेनिंग वॉल बांदपाचें प्रपोजल ते काय पंचायतीक घालतले. वास्कोच्या आनी प्रुडंट मिडिया खातीर वितरा. बायण्या एका गाडयेचेर झाड पडले. सुमार 2 लाखाचे लुकसाण. आता आमी सद्या बुटेबाट ह्या एरियान आसा आनी आयज एक दुर्दैवाची गजाल आसा की एक पार्क केल्ल्या गाडयेचेर खंय तरी एक माड पडून एक 1.5 ते 2 लाख रुपया ताका लॉस जाल्ले आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की हे पावसान हे वाऱ्यान खंय तरी माड एक गाडयेचेर पडिल्लो आसा आनी त्या पात्रांक लॉस जाल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तरेतूय पावसाची धुमशणां. म्हापशा पेडण्यां रस्ते शेतां उदकापना गेल्ल्यान शेतकारांचे हाल. झाडां पालसणां कोसळपाचे प्रकार. गाडयांचे लुकसाण चालूच. लायटीचे खांबे वायरी तुटिल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांनी लायटूय गुल. मजगती उत्तरेक जुनाची तूट भरपाच्या कांठार. आमठाणें वयर सरता. रसातळाक गेल्ले हणजुणे मात तळा लागसारूच. पावस 50क तेंकलो. पणजेच्या डॉन बस्को शाळेच्या शेजाऱ्याक पेट्रोल पंपाकडे झाड कोसळ्ळें. एक स्कूटर डॅमेज जाल्या. जाल्यार वयर एक खाना वयर आशिल्लें एकदम पेट्रोल पंपाच्या वयर थंय पयलीं क्लियर केलें आनी मागीर सकयल आयलें. चालू आसलें कारण दुसरे कडेन वयर कंप्लीट वयले क्लियर केल्ले मागीर सकयल येयले परत. सकयल येयले बारीक बारीक आमी पीस मारले. मांद्रेच्या दाणोसवाडा वयलो रस्तो उदकापोना. येरादारीक अडचण. हो जो दांडोसवाडे वॉर्ड नंबर 11 आसा मांद्रे पंचायतीचो ह्या वॉर्डांनी वार्षिक प्रमाणे ही परिस्थिती निर्माण जाता. आमी हांगासर हे आतां तातडीन ही सोय केल्लेली आसा तात्पुरती की ते हांगा फ्लडींग जावपाचें न्हू. आनी आतां ग्रामस्थांनी सांगलें की थंय एक काण आसलेलो तो काण ब्लॉकेज केल्लेलो आसा. हेकाय जाली आतां 10 वर्सां. तो पंचायत तातडीन तो कानूय ओपन करतली. सध्या पेडणे वाठारांत कालच्यान जे पावस लागला कंटिन्यू पावस आसा आनी आमकां कितले जाग्यार पळोवपाक मेळटा की जाग्यार चिखल जाल्लेले आसा. रस्त्यार पाणी आयिल्लें आसा. स्टुडंटां खातीर पेडणेच्यान मजदूर मार्गी मनीस. पणजी टोंका लोकांच्या घरांनी उदक. घरातले सामान उदकान. एकट्याच्या घरान खंय 10 दीस उदक. हे मूळ तालिगांवचे लोक जे पयलीं पासून तांची सगळ्यांची हांगा धाकटी घरां आसा मातयेचें घर आसा. हे जर अशें आतां 10 दीस तो म्हणटा की घरांच्यान उदक आज देवाना आनी म्हाका दिसता 2-3 दीस अशें उरलें जाल्यार मातयेचें घर कोसळटलें. उटंगार पावसाच्या पाडभुयेचेर मया पंचायतीन खंय रस्त्या वयली जुनी झाडां कापली. पळयता आसतलें फाटसून एक झाड कापल्या गेल्ल्या आनी तशीच झाडां 7 झाडां मये पंचायतीन आयज तोडपाचो विचार केला. सरपंच सुवर्ण चोडणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बाकी पंच सगळ्यांनी घेऊन एक रिझोल्युशन घेतलेलं की जी झाडां रस्त्या लगत आहात ती जी डेंजर आहात जी झाडां पडों शकता असल्या झाडांचे कटिंग करपाचे. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. साळगांव रस्त्यार वड पडल्यान 3 वरां ट्रॅफिक ब्लॉक उरले. लोक बेजार. ट्रॅफिक ऑलमोस्ट 5:30 पडल्यान 4-5 वरां जाल्लीच आसा ऑलमोस्ट. तेतून जॅम जाल्ली ट्रॅफिक. पण सगळ्यांक बरे भशेन सगळ्यांची सुटका करून दिल्ली आसा. कवणाक कसलेच त्रास जावना आसा. व्हडाचें व्हडलें झाड
पिलेन टू सालिगांव जो रोड आसा पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट टू सालिगांव तो रोड हाचेर पडला आनी टोटल रोड ब्लॉक जाला. आमची पिलेन फायर स्टेशनाची टीम पॉयंटार येयली. ट्रंक व्हडलो असल्या कारणान आमकां हायड्रा आनी JCBची गरज लागतली. सो हांवें SDM 2 वॉक फोन केलो, डेप्युटी कलेक्टर म्हापसा यशस्वनी मॅडम. तिणें इमिजिएटली मामलेदार साहेबाक सांगून आमकां हायड्रा अरेंज करून दिली आनी हायड्रा अरेंज केल्या उपरांत आमी तो इमिजिएट ट्रंक काडून आतां रोड पब्लिकेक ओपन केलो. दोनूय सायडीच्या शेतांत उदक भरिल्ल्यान गिरी रस्तो उदका पोना. आमी सध्या आसा म्हापसा जे गिरी शाळे कडेन जो रस्तो पर्रा काणके जंक्शनाचेर पावता थंयसर. तशेंच तुमी म्हाज्या फाटसून पळोवंक शकता दोनूय सायडीन उदीक भरलेल्या कारणान रस्त्यार येयला, ते शेतान उदीक भरलें ते रस्त्यार येयला आनी ताका रस्त्या वयले ते वचपाक हांगासर सामकी ड्रेनेज ना. हे नेमकें कारण लोकांनी सांगलां की जे हायवे जाल्या तेच्या खातीर हो सगळो प्रॉब्लम फेस जाता. प्रुडंटा खातीर गिरीच्यान नौसराज सलगांवकर. रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही बीजेपीची बी टीमूच. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकाराचो आरजीचेर उघड आरोप. मनोज परबान खंय स्पश्टीकरण दिवचें पाटकार मागता. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोर गोंयांत आयिल्ले कडेन काँग्रेस फाल्यांनी लोकसभा वेंचणुके विशीं चर्चा करूंक पणजे बसका घेतली. काँग्रेस म्हणटा आरजी बीजेपीची बी टीम. अमित पाटकार म्हणटा आरजी अंपायर म्हूण रावपाक शकना. एक तर तांणी अपोजिशना वाटेन येवचें. मनोज परबा कडेन तो जाब मागता. जो प्रयत्न बीजेपीन 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनान केलो, बी टीम हाडली, सी टीम हाडली, ते म्हाका दिसता हें गोंयच्या जनतेच्या मुखार एक्सपोज करपाची गरज आसा. ही आरजी आज हांव ओपन आज मेरेन हांवें आरजीचेर केन्नाच स्टेटमेंट करूं ना. दीस माय फर्स्ट स्टेटमेंट. I am claiming that they are BJP B team. तुझो जर तर if you are fighting the BJP, then you be with the opposition. You can't be an umpire. तू umpire नहीं. Either you can be in ruling, you can be in opposition. Just make your stand clear. तू त्यांच्या बरोबर हा काय तू opposition बरोबर हा. Because in assembly, opposition is fighting united. But Manoj Parab is trying and going, meeting all BJP friends. So what type of politics is Manoj Parab trying to play? I think he needs to answer to the people of Goa. काँग्रेसीची लोकसभा वेंचणुकेचे नदरेन पणजे बसका जाली. थंय काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकम टागोरान मार्गदर्शन केले. समविचारी पक्षांक एकठांय हाडपाची स्ट्रॅटेजी. National level, there is an opposition alliance has been formed, and in Patna that alliance has had a successful meeting. In Bangalore 17th and 18th, Mrs. Sonia Gandhi ji is going to be there. Therefore, this alliance more parties are going to join that opposition alliance in Bangalore, and we are very confident that we will be able to build a better. We will work. We had asked the CLP leader Yuri to work with the other like-minded parties in the house and outside also. We had asked the PCC president to work with the like-minded parties in the ground in the state also. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. गोंय विधानसभेक फाटले 6 वर्सांत आजी माजी आमदार तांच्या फामिलींचे वखद पाण्याचेर 15 कोटी खर्च. 88 जाणांचे क्लेम्स. सगळ्यांत चड 5 कोटी 72 लाखांचे बील सर्गेस्त पर्रीकाराचें. दुसरो सर्गेस्त फ्रांसीस डिसोज 2 कोटी 36 लाख. ते भायर आमदारांक 2% जुरान गाडी, 7% जुरान खराक रीण. सरकाराच्यो ह्यो सवलती घेनाशिल्ले आमदार आसात. स्पेशल रिपोर्ट. एकदा आमदार जालो काय भौशीक सेवेच्या नांवान तांकां सरकाराचे पदरचे गाडयेक फ्युअल, स्टाफाक पगार, गाडी आनी घरा खातीर उणे व्याजान रीण आनी तांकां आनी तांचे फामिलीक मेडिकल बिलांचो रिफंड. त्या भायर लायफ टायम पेन्शन. विधिकारांक ह्यो स्किमी आदीं सावन लागू. 2017 ते 2023 मजगतीं बरेच आमदार क्रिटिकल दुयेंत जाले आनी ह्या 6 वर्सांत सरकारान आमदारांच्या वैजकी बिलाचेर 15 कोटी मोडले. 2017 ते 2023 ह्या 6 वर्सांत 88 जाणांनी वैजकी बिलां क्लेम केली. बिलां सिटींग आमदार, माजी आमदार आनी फामिलींची. 6 वर्सांत विधानसभेन 15 कोटी 15 लाखांची बिलां फारीक केल्यांत. सगळ्यांत मोठें बिल सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचें 5 कोटी 72 लाख. उपरांत मोठें बिल सर्गेस्त फ्रांसीस डिसोजाचें 2 कोटी 36 लाखाचें. तिसरें मोठें बिल सर्गेस्त विष्णू वाघाचें 81 लाख 30 हजारांचें. वैजकी बिलां क्लेम करिनाशिल्ले अर्द्या वयर आमदार आसात. एकदां आमदार जालो काय घराक आनी गाडयेक सामके कमी जुरान विधानसभा रिणूय दिता.
आमदाराक एकदां घराक आनी 3 वर्सांत एकदां गाडयेक खातीर रीण मेळटा. घराक 7% व्याजान 30 लाखां मेरेन रीण मेळटा. गाडयेक फक्त 2% जुरान 15 लाख मेरेन रीण मेळटा. 2012 ते 2023 मेरेन 18 आमदारांनी घराक रीण घेतलें. 11 वर्सांत 45 जाणांनी गाडये खातीर रीण घेतलें. गाडयेक रीण घेतिल्ल्या मदीं 2 खेपे रीण घेवपी कोट्याधीश आमदारूय आसात. 40 जाणांत अशें कांय आमदार आसात जे सरकाराची गाडी घेना, गाडये घराक आशिल्लें रीणूय घेना आनी वैजकी बिलां लायनात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी साहिल मांद्रेकार. गोंयांत दर्जेदार टुरिजमा खातीर केंद्रा कडच्यान फंड मागपा विशीं GTDCचे बसकेंत निर्णय जालो. सागरमालाचो फंड घेवन इन्फ्राचेर फोकस, युनिटी मॉल आनी ओशेनिरियमा खातीरूय यत्न चल्ल्यात. गोंया खातीर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटा खातीर टेंडर काडलां. डिजिटल नॉमेड विजाचे सुविधा खातीरूय केंद्रा कडेन उलयतले. ते वरवीं होम स्टे गांवांनी खंय टुरिजम वाडटलें. Asked for expedition. Unity Mall has been a subjective matter of the vision carried by our Honorable Prime Minister, and Invest India in the country are trying to move it fast. Our Secretary Tourism and Director Tourism have been moving fast on this particular concept. Land identification करून रोखडोच Unity Mall घालप, where closely about a project close to 100 crores under Unity Mall will be given from the center, for which will have products from every state plus amche one district one product ODOP and various more things can be put in, which can be quite a tourist attraction. As the board has proposed a world-class oceanarium under center funds, for which the letter to the Prime Minister has to be given through the Honorable CM has already been moved, and the land which has to be identified at Qtol, which will also have amenities for all air-related tourism, is also being proposed and passed to this board today. सेफ्टी इश्यूजा खातीर सर्वेलन्साच्या खातीर निर्भया प्रोजेक्ट्स जे आसा एट द सेंटर, टॉकिंग टू द सेंटर वी आर ट्रायंग टू टेक हेल्प अंडर दीस पर्टिक्युलर पार्ट वील बी एबल टू सपोर्ट द आयडिया ऑफ गेटिंग द सर्वेलन्स रायट. आज आमी जी गोवा टुरिजम बोर्ड डीड नॉट हॅव अ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट, तो ऑलरेडी टेंडर जाला. So PMU coming in place will allow the board to get advice in terms of the master plan, revisiting that, talking to the members of the industry and moving things ahead. Digital nomad visa has been discussed here, which is a part of tech tourism promotion. आणि digital nomad visa करपाक एक्सटर्नल मिनिस्ट्री कडेन उलोवपाक मुख्यमंत्र्याचो परत हेल्प जावन करचें पडटलें, तें आमी हांगा डिस्कस केलां. and if this particular opens, digital nomad visa will give a new opening to homestays, to tech tourism and to overall the economy and employment, especially economy in the rural belt. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. पुर्तुगेज कायद्यांचो इंग्लिशीत अणकार करपी सर्गेस्त ज्येश्ठ आदोगाद मनोहर शेणवी उसगांवकाराचें योगदान असाधारण. मुख्यमंत्री उलयलो. पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांत सभाघरात शोक सभेत मालगडो आदोगाद उसगांवकाराक आर्गां ओंपली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, जुईज महेश सोनक, आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप बाकीचे मानेस्त आशिल्ले. तुम्हा आमकां सर्वांचे लाडके असे वकील, म्हजे स्वताचे गुरू, तुमच्या पैकी अनेकांचे गुरू, जेणे कायदा विश्वाक एक वेगळें वळण दिलें. प्रॅक्टीस वकिलांनी कशी करची, अशलां कडेन तो कसो वागचो, आनी वकिलाचे समाजा कडेन जे कितें कर्तव्य आसा ते कशें निभावचें, ह्या सगळ्यांचो वस्तुपाठ एक प्रकारचो आदर्श तेणें तुमच्या आमच्या समोर दवरलो. He started his career during Portuguese time, during Portuguese regime and during Portuguese law being applied in the state of Goa. He started at a small level. He started possibly at the trial courts, and ultimately we all know that he went on to become the Additional Solicitor General of India.
Gratitude makes sense for the past, evokes hope for the present, and a vision for the future. I feel incredibly grateful that we had the good fortune to live in Dr. Usgaonkar's times, era, and age, because these are the only words in which you can describe his life. दोतोर उसगांवकारान सांगला न्ही म्हणटणी फायनल आनी तेजेर वयले कांय आनी आसचें ना. तेंचो एडवायस घेतलो जाल्यार तितकें फायनल. आमी जशें म्हणटा एखाद्या फायनल दोतोरान डायग्नोसीस केलें काय तो डायग्नोसीस फायनल डायग्नोसीस आसता. उसगांवकर दोतोरान सांगला म्हटल्या उपरांत तें फायनल आसतलें. अशा पद्दतीची एक भावना पुराय सगळ्या सामान्य लोकांच्या मदीं आसताली. तांच्यांनी जें काम लॉ फॅटर्निटींत केलां, तांच्यांनी जें ट्रान्सलेशन विशेश करून पोर्तुगीज कायद्याचें केलां, फक्त गोंयानच न्ही, तेजें पोर्तुगीज ट्रान्सलेशन जें केलां म्हाका दिसता इट वील यूजफूल इन अदर कोर्ट्स ऑल्सो. खेळा मंत्री गोविंद गावडे केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकुराक मेळ्ळो. गोंयांत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्सा खातीर चलिल्ल्या तयारेचेर चर्चा जाली. खेलो इंडिया खातीर गोंया कडेन यूथ हॉस्टेल ना. हॉस्टेला खातीर DPR मान्यतेक धाडला म्हणून गोविंदान प्रुडंटाक सांगलें. आमी ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट एप्रुवला खातीर धाडिल्ले आसात. आमकां मॅक्झिमम फंड दिवचो असो एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे आमच्यो खेलो इंडिया सेंटर जे आसा एक्सलन्स, त्या खेलो इंडिया एक्सलन्स सेंटराचो एक नवें हॉस्टेल खातीर एक प्रपोजल घातिल्लें आसा. तें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, कारण आतां सध्या खेलो इंडिया एक्सलन्स सेंटर आमच्या मिरामारच्या टुरिझम सेंटरान भितर चलता आणि ते रेंटल आमी घेतिल्ले आसात. सो आमी ऑलरेडी जागा आयडेंटिफाय केल्ली आसात. आमच्या स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स जो आसा, म्हणजे DSYचे जे ऑफिस जे आसात त्या ऑफिसाच्या सायडीच्यान आमी एक 100 भुरगीं एकोमोडेट जातलीं. सो सध्या आमचे कडेन 73 भुरगीं खेलो इंडिया सेंटरान भितर आसात. ती 100 भुरगे एकोमोडेट जातले अशे तरेची हॉस्टेलाची एक तातूंत भितर एक वेगळे वेगळे बिल्डिंग्स अशें एक प्रपोजल आमी काल घातिल्ले आसात. आनी डेफिनेटली ही हॅज टेकन इज पॉझिटिव्हली. आणि खेलो इंडिया सेंटराक हे दिवपा खातीर आदरणीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी सुद्दां खूब सिरियसली घेतिल्ले आसात. आणि ते प्रपोजल आमकां एप्रुवल जावपाची शक्यता आहा. हळण किल्ल्याच्या इतिहासाचो अभ्यास करतले, तातूंतल्यान येणावळ कशी वाडोवंक मेळटा ताचेर विचार करतले म्हणून पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. गोंयांतल्या किल्ल्याच्या इतिहासीक दायजाचो अभ्यास जातलो अशें फळदेसायान सांगलें. ताणें पेडणे हळण किल्ल्याचें इन्स्पेक्शन केलें. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारूय आशिल्लो. पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसायान पेडणे हळर्णा किल्ल्याचे इन्स्पेक्शन केले. बरोबर थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकारूय आशिल्लो. किल्ल्याचो अभ्यास करून येणावळ हाडपाचो ताचो प्लान. ओल्ड ग्लोरी आसा, ओल्ड ट्रेजर आसात. रिस्टोरेशन एंड कन्जर्वेशन खूब अत्यंत गरजेचें. गोंयान भितर अनेक अशे किल्ले आसात जे किल्ल्याक खूब मोठो इतिहास आसा. खूब मोठे शिवाजी महाराजा सारक्या राजांनी हांगा आपले कर्तृत्व दाखयल्लें आसा आनी हांगा किल्ले बांदलेले आसात. सो तातूंत इतिहास सोदून काडपाचो आमी प्रयत्न करतात. आमकां हाची अजून अभ्यास करचो पडटलो. ह्या किल्ला बांदपाच्या फाटली भुमिका आनी हे बांदपी कोण आनी ताचे फाटल्यान उद्देश कितें आशिल्लो आनी हे थोडेशें काडचें पडटलें. आनी कोणी आयल्या नंतर ह्यो सगळें पळोवन कोणाक कांय कळना. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. राज्यसभा वेंचणुकेची गोंयची अधिसुचोवणी आयली. वेंचणूक 24 जुलयाक. 24 तारखेक सकाळी 9 ते सांजे 4 वरां मेरेन गोंय विधान भवनांत आमदार खासदारांचें मतदान. 13 जुलयाक अर्ज भरपाक सुरू. 17 जुलय अर्ज भरपाचो निमाणो दीस. गोंया बरोबर गुजरात, पश्चिम बंगालातूय 24 जुलयाक वेंचणूक जातली. तानावडे BJPचो उमेदवार जाल्ल्यान जमा. आमची पॉलिटिकल एडवायझरी कमिटी आशिल्ली काल, सो तातूंत आमी थारायलां की आमी राज्यसभेच्या वेंचणुकेंत आमचो उमेदवार आमी घालतले.
गोंयचो राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकराचो टर्म 28 जुलयाक सोंपता आनी आयजूच इलेक्शन कमिशनान राज्यसभा सिटां खातीर इलेक्शन अनावन्स केलां आनी ही इलेक्शनां 10 सिटांचेर आहा. तितून गोंयचें एक सीट आनी गुजरात आनी वेस्ट बेंगालची अशी तिनूय स्टेटी धरून 10 सिटां खातीर हें इलेक्शन आसतलें आनी हें इलेक्शन 24 जुलयाक जातलें. आनी गोंयचें इलेक्शन हें गोवा एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान जातलें. सकाळी 9 ते 4 पर्यंत तेजें वोटींग जातलें आनी हें इलेक्शन जे हाका मतदार हे राज्याचे आमदार आसता. सो 40 आमदार नव्या खासदारा खातीर मतदान करतले. गोंयांत जे राज्यसभा सिटा खातीर इलेक्शन जाता तेजी रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून गोंयची लेजिस्लेचर सेक्रेटरी नम्रता उल्मनाक अपॉयंट केल्या आनी तेजो शेड्यूल असो आसतलो. नॉमिनेशन 13 जुलयाक आसतलें, स्क्रुटिनी 14 जुलयाक, विड्रॉवल 17 जुलयाक आनी वोटींग हें 24 जुलयाक जातलें. गोंयच्यान जे कॉन्टेस्ट करपा BJPचो सदानंद शेट टाणावडे हो कॅन्डिडेट आसतलो जे जवळ जवळ निश्चित जालां. फाटले कोर ग्रूप मिटिंगेकूय एकूच सिंगल नांव दिल्ली धाडपाचें तेंच्यांनी ठरयिल्लें. सोर्सा कडल्यान कन्फर्म जाल्लें की ते सदानंद शेट टाणावडेचें नांव आसतलें. पण ओपोजिशनाचो, काँग्रेसीचो वा खंयच्याच ओपोजिशनाचो कॅन्डिडेट आजून थारिल्लो ना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. वेर्णा पुलीस स्टेशनार बलात्काराची केस नोंद जाल्या. सांकवाळे जुवारी नगरांतल्या एका 14 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार जाला म्हणून आरोप. राती थळावे जमाव करून पुलीस स्टेशनार पावले. वेर्णा पुलिसांनी 33 वर्साच्या लक्ष्मण लमाणी म्हणटा ताका धरला. म्हाका आतां कळ्ळें की आमचे सांकवाळ थंय एक चेडूं स्कॉल शिकता, 14 वर्साचें चेडूं आहलें तें. ताका एकट्या भुरग्यान फोर्सली वायट काम केलें तेजे वांगडा आनी ते चेडवान एक दीस सांगूं ना. दुसरे दिसा तेजे आवय बाबा सांगलें की अशें तेज्या वांगडा इतलें वायट जालां म्हणून. सो मागीर आमकां कळ्ळें. उपरांत हांव आनी गोंयन तो मेंबर तेणी आमी हांगा येयले पुलीस स्टेशनार. आतां तेजी फॅमिली सांगलें तुमी वचा आनी मातशें कंप्लेंट आमी पावता म्हणून. आमी पावले. आमची एकूच डिमांड आसा की चेडवांक जस्टीस मेळपा जाय. म्हाका एक कॉल येयलो अशें मायनर चेडवाचो रेप जाला म्हणून आनी आमचे जुवारी नगरचे ते आनी म्हाका सारकें वायट दिसलें अशें जालें म्हणून. मायनर 14 वर्साचे भुरगे ते आनी आतां हे दिसांनी तशेंच चालू आहा. आमचे कोण चेडूं जावं बायल भुरगे कोण सेफ ना अशें म्हणून हांवें तुरंत तांकां सांगलें की तुमी पयलीं पुलीस स्टेशनार चला, हांव पावता म्हणून थिंगा. आतां येयल्ले आमी हिंगा आनी इन्क्वायरी चालू आसा भितर. आमची एकूच डिमांड आहा की असल्यांका माफी दिवपाचें न्हू. राती थळाव्यांनी पोलीस स्टेशनार जमाव केल्या उपरांत संशयिताक पोलिसांनी सकाळी अटक केला. सद्याक जी आमकां एक शॉकिंग गजाल कळून आयिल्ली आसा की एक वेर्णा पुलीस स्टेशनाचे ज्युरिडिक्शन अंडर एक खंय तरी 14 वर्सांचे धाकटे चलयेचो एक सेक्शुअल असॉल्ट आनी रेप जाल्लो आसा. आनी ही घटना काल रातचे 10चे मागीर खंय तरी उगड जाली आनी जेन्ना ते गांवांत एक मोठो बोवाळ पडलो. अख्खे जे वाड्या वयले पंच गांवचे लोक हे सगळे पुलीस स्टेशनाचेर जमले आनी तांच्यांनी इमिजिएटली हे भुरग्याक अरेस्ट करचो असो डिमांड केलो. काल राती 12:30 सुमार कंप्लेन रजिस्टर जाली. मागीर ते चलयेचें मेडिकल जालें आनी जागो व्हेरीफाय बी करून आयज सकाळीं इमिजिएटली वेर्णा पुलिसान स्विफ्ट एक्शन घेवन 33 वर्सांचो जुवारी नगराचो एक स्थानीक भुरगो लक्ष्मण लमाणी हाका वेर्णा पुलिसान अरेस्ट केल्लें आसा. जी सेक्शन आमकां सद्याक कळून आयिल्ली आसा ती 363, 376, 354A, 5062 ऑफ IPC, Section 8(2) of Goa Children Act and Section 4, 6, 8 and 12 of POCSO Act हाजेर लायिल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. वेर्णाच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. PF फंडाविशीं नित्याची बसका जाली. सगळें वेवस्थीत चल्लां म्हणून श्रममंत्री बाबूश उलयला. ESI हॉस्पिटलाक हावजिंग बोर्डाची जमीन घेतल्या. एका वर्सात काम पुराय जातलें. मिनिमम वेजिसाचो प्रस्न विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी तडीक लायता म्हणून मंत्री सांगीत आसा. Just actually a meeting which we have. It's a routine meeting to as far as whether delivery of the employers have been done in time. पण जाता सारखे जाता सगळ्यांक सारखे PF मेवता टाइम प्रॉब्लेम ना. Within the time frame मेवलेले. Any points raised by the others who was present? No, it is nothing. The only one point was raised. It is what is when as far as the employees ESI is concerned, 10 employees basically are covered. But as far as Provident Fund is concerned, and a company or any establishment which is there, it is only when there are 20 employees, then only basically the Provident Fund, you can avail the benefits of the Provident Fund. So we are basically going to write this to the central government. Basically, they should be in par with the ESI. Yes, sir.
Yeah, housing board, I think they have already acquired the land and all this thing. I think they have sent a plan for approval, I think, to the central. They have got the agency. What about It will be done before the assembly. Before this assembly session? Before the assembly session, the minimum wages will be But what is finalized. आज जो है रीजनल कमेटी की मीटिंग हुई है, मिनिस्टर ऑफ लेबर हमारे गोवा के साथ जो है कुछ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एसोसिएशन वाले आए हुए थे। तो बेसिकली जो ईपीओ का जो क्या प्रोग्रेस हुआ है इस 22 और 23 में उसको डिस्कशन हुआ है और ईपीओ का क्या गोल होना चाहिए उस पर भी बातचीत हुई है। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए और जो है और हमारा जो है एम्प्लॉयर को भी जो है अपने काम में सुविधा हो, रिटर्न वगैरह फाइल करने में आसानी हो, इसलिए ऑनलाइन सुविधा जो की जाती है और एम्प्लॉय को जो है जो पीएफ का बेनिफिट है, पेंशन का बेनिफिट है, इनको खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.